दोनमृताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनी अलेक्सांद्रेकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले, पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासले. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचेर आंगार केले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोव्यांनी आपली आंगावेली एका तरणाट्याचे पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुजे हातांत घे. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगळटलो. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या मोये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या दोन मृताक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून दोन सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सरशें तांच्या आनी ओन बावटाच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण
तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत दिवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. मॅथ्यू 10:22. नियाळाक आदार. भागिवंत इस्तेवान सर्गाक दोळे लावन अशें म्हणलें, हो पळयात सोर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक घेवन आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. आयज पवित्र सभा भागिवंत इस्तेवाची परब समारंभता. तो जावन आसा पयलो रोक्त साक्षी. तो पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोलो. देवाच्या सुभाम देण्यांनी आनी बळान भरून लोकां मदें तो व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. तो समृद्धीचेर आड वेता म्हूण कांय जाणांनी ताचेर बोगलांटां घालून ताका जिवेशी मारलो. तरूय तो मरचे आदीं ताका सोर्ग उक्तो जाल्लो दिश्टी पडलो आनी ताणें तारण जोडलें. आयच्या पयल्या वाचपान दोन दुतांच्या इतिहासान आमकां भागिवंत इस्तेवाच्या कश्टांची खबर आमचो भावार्थ वाडयता. शुभ वर्तमानान आमकां जेजू अशें सांगता, म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तींच तारण जोडटलीं. आमच्या जिवितांत कोश्ट गरजेचे, कित्याक कोश्टां विरेत सूख आनी जोयत ना हें आमकां सगल्या भागिवंतांचें जिवीत सांगूंक दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयज आमी एक तरी बरी कोरणी करून जेजूचेर थीर भावार्थ दवरून तारण जोडूंक प्रयत्न करुया.